आयज हो फुटबॉल टोर्नामेंट फायनल जालो आनी दिगारपाली स्पोर्ट्स क्लबान ऑर्गनायज केलो. एवरी इयर ते दिगारपाली स्पोर्ट्स क्लब टोर्नामेंट करतात ऑक्टोबर म्हयन्यात ते फेस्ताचे आसता. पूण ह्यो आयज तेमी स्पेशली ऑर्गनायज केल्लो कित्याक आमच्या ऑलरेडी फॅटिमा चर्च आहा ते 25 इयर्स ते सेलिब्रेट करतात. सो हो टोर्नामेंट आयज केल्लो तेजे सेलिब्रेशनाचो. सो आयज तेमी बरे भाशेन तो ऑर्गनायज केल्लो. आमी जाणात दिगारपाली स्पोर्ट्स क्लब सगळे गोंयांत टोर्नामेंटाकूय ते फुटबॉलाक पार्ट घेतात. बरे थिंगा प्लेयर जाल्ले आसात. सो आयज तेमी बरे भाशेन ऑर्गनायज केलो आनी आयज फायनलूय दिगारपालीचे स्पोर्ट्स क्लबूच तेच जिखला. सो तेंचे एक डिमांड आशिल्लें ग्रावंडाचें रिनोवेशनाचें. जायतो आतां हो एक ग्रावंड तेंचो लँड एक्विजिशनाक घायलो जायतो तेम जालो तेजे पेपर वर्क कांय जावं ना. ऑर्डर मेळ्ळी पूण तेजे फाटल्यान तें थोडें फॉलोअप जायनासतना उरलें. सो आतां फाटलीं 2 वर्सां जालीं आमचे ते फायली फाटीक लागला. ती फायल ती ऑर्डराक घेतल्या आनी ते म्युटेशन घालपाक मामलतदाराक दिल्या. आयज पंचायतीचे सरपंच जावं तो लोकल पंच जावं हे फॉलोअप करीत आहात. सो एक फावटी हें म्युटेशन जालें आनी लोक पंचायताक मेळ्ळी म्हणटकीर तेका आमी एक प्रोजेक्ट घेवन आमचे MLA फंडाचो हांवें स्पेशली फंड रिजर्व दवरलेलोय आहा हेका हे प्रोजेक्टाक लागूनच आमचे MLA फंड दिलो. नाजाल्यार आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी घेवन काम स्टार्ट करपाचें आमचे तयारी आहा. एक फावटी ते फॉर म्युटेशन जावपाचें आनी पंचायती हँडओवर जावपाक जाय पेपर क्लियर जावपाक. Okay, prize rupees 20,000. सगळे मोठ्या ताळी मारया फोटो मार्का बॉयज. Here we go. सगळे मोठ्या ताळी मारया फॉर दिगारपाली बॉयज.